विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बेतके खांडोळा पंचायतीची आयतारा खासा ग्रामसभा जाली। सरकाराच्या आदारान आनी कला संस्कृती मंत्र्याच्या आदारान बेतके खांडोळा गावात उफाट उदरगत जाल्या म्हण म्हायती थळाव्या सरपंचान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर खांडोळेच्यान महेंद्र गांवकर। आयचे आमची ग्रामसभा आसात खेळात जाली। खूबशा ग्रामस्थांनी गांवच्या विकासा बद्दल खूबशे ठराव मांडले। तितून एक आमचे पंचायती फाटल्यान व्हाळ व्हांवतालो ते मधू गांवकारान एक ठराव मांडलो आनी आमचे सगळे पंचायतीचे पयलीं पासून ते एक स्वप्न आसलें की ते हे जे उदीक व्हाळांसून व्हांवून वयता आनी दर्याक मेळटा। आमचे लोक म्हादय 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 म्हणटात आनी प्रत्येक गांवांचे उदीक जे व्हाळ व्हांवता ह्या प्रत्येक गांवाच्या लोकांनी जर आडीत बंधारे घालीत जाल्यार त्या गांवांक ते उदीक सफिशियंट आसा। आमचे पावसाचे उदीक 90% वचून दर्याक मेळटा पूण तेजे विचार काय करना। पूण आयचे ग्रामसभेक आमच्या ग्रामस्थांनी तेजेर बरो विचार करून WRDच्या मार्फत ते बांदचो असो ठराव घेतलेला। तसोच आयज गोविंद गावडे आमचो मिनिस्टर आसा, आमदार आसा, तेणे आपले आर्थीक प्रयत्न करून आमच्या ह्या ॲम्ब्युलन्स PSC ॲम्ब्युलन्स कितलेक वर्साचो ह्या गांव बेतके खांडोळ्याचो तो डिमांड आसलो। आमी 10 वर्सां सातत्यान तो प्रयत्न करतालो पूण गोविंद गावडे सर विदीन 1 इयरान आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर बाब तसेच आमचे आरोग्य मंत्री यांच्या सहकार्यान गोविंद गावडे सरान हे आमकां मेळून दिली। म्हणून पंचायतीच्या वतीन आमचो मुख्यमंत्री जो आसा तेजे आरोग्य बरें दिवचें आनी अशीच गोंयाची ताका सेवा करची अशें हांव बेतके खांडोळ्याच्या वतीन देवा कडेन मागता। फुडले वेळ सुवातेर खुबशे ठराव आसले, थोडे जणांक ऑपोजीट आसलो, तो आमी ग्रामस्थांक पटोवन दिल्या उपरांत तेवूय तांकां पटलेले आसा। आनी हांव सरपंच ह्या नात्यान जर कितें गांवांत आमच्या वायट जाता थंय हांव सरपंच त्या लोकां वांगडा आसतलो।